प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयज आमची शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाची 5वी चीट 17 ते 19 पर्यंत. आनी आयज आमी वाचना की जेजू म्हणटा हांव कायद्याक आनी प्रवाद्यांक पयस करपाक येवंक ना. हांव कायद्याक आनी प्रवाद्यांक पयस करपाक येवंक ना म्हणजे कितें? जें कायद्यान बरयलां तें सोंपले पर्यंत हांव तें कायदो काबार करून दिवचो ना. आनी जें प्रवाद्यांनी बरोवन दिलां तें सगळें फावो जावपाक हांव ह्या संवसारान येयलां. आनी भाव भयणीनो, खरेच भाशेन जेन्ना जेजू ह्या संवसारार येयलो, जो कायदो आहलो जो मोजेसान लोकांक दिलो तो कोणूच तो कायदो करपाक लोक कायदो कोत्तालो तो, पूण कोणाकूच तो कायदो सामको करपाक फावो जायना आहले. कित्याक? आमच्यान सगळ्यान आमच्या दिसपट्ट्या जिविनान सगळ्या बरी मोगान चलपाक कठीण. आमी थंयसर फाल्स जाता. आनी जें प्रवाद्यान बरयल्लें जेजू बरोबर जेजू कितें कोत्तलो तो तें सगळें जेजून ह्या संवसारान येवन तें केलें. देखून जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो, जें कायद्यान बरयल्लें तें सगळें ताणें केलें आनी तो कायदो मोजेसाचो ताणें काबार केलो. आनी जें प्रवाद्यान ताजे वयर बरोवन दवरलेलें तें सगळें जेजून घडोवन हाडलें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आयज आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, जें जेजून आमकां खुर्सार केलां तें, जेन्ना जेजून म्हणलें तें सगळें संपारलें, आनी जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता तेन्ना जें जेजून घडोवन हाडलां तें खुर्सार आमचे पासत तें आमकां फावो जाता. आमकां साल्वासान फावो जाता. सगळें देवाचें बरें फावो जाता. आमी कितें करून आमकां कांयच बरें मेळचें ना देवाचें. कित्याक आमी आजुनूय चिंतता की आमी उपास कोत्तले, आमी मीस कोत्तले, आमी तेर्स कोत्तले, आमी मागणें कोत्तले, आमी हें कोत्तले तें कोत्तले, आनी तेन्नाच देव आमकां दितलो. अहें आमी चिंतीत जाल्यार आमकां कसलेंच बरें देवाचें मेळचें ना. कित्याक हो जो कायदो आहलो ज्या लोकांक करचो पडटालो आहलो पोन्न्या करारार, तो आतां जेजून संपारलो. आनी आतां कसलो कायदो आहा? आतां मोगाचो कायदो आहा. आतां कुरपीचो कायदो आहा, काकुतीचो कायदो आहा. आनी जेन्ना जेजू आमचे पासत खुर्सार मेलो, ताणें हो नवो कायदो घडोवन हाडलो. कसलो? मोगाचो, कुरपेचो आनी चड करून आमकां काकुतीचो. भाव भयणीनो, आमी सदांच चिंतता की आमी 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 कितें करूंक जाय तेन्नाच देव आमचेर आमकां मोग दितलो, आमकां सगळें बेसांवांनी भरतलो. हें आमी चिंतत जाल्यार केन्नाच आमकां बरें जावचें ना. कित्याक जेजून सगळें घडोवन हाडलां. आमकां फकत ताजेर भावार्थ दवरपाची गरज. पूण आमी कितें सजमता की आमच्यो बऱ्यो करून करून आमकां देवा कडून सगळें बरें मेळटलें. अहें आमी चिंतीत जाल्यार तें चिंतप जावन आसा फाल्स. कित्याक फाल्स? कित्याक तें रॉंग टिचींग जावन आसा. कित्याक जेजून आमकां सगळें बरें देवाचें घडोवन हाडलां. फकत आमी त्या उतराचेर भावार्थ दवरूंक जाय. जें जेजून संपारलां तें खुर्सार, जेन्ना तो मरचे आदीं ताणें म्हणलें सगळें संपारलें बापा. आनी देखून ह्या वेळार आमकां देवाचें सगळें बरें फावो जाता. कित्याक जेजून सगळें बरें केलां. समजा आमी जेजूचेर भावार्थ दवरिना आनी आमच्योच बऱ्यो कोन्यो कोत्ता, आमकां कसलेंच देवाचें बरें जावचें ना. कित्याक आमकां खरेच भाशेन साल्वासांव मेळपाक आमकां गरज जेजूचेर भावार्थ दवरपाक, जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी त्या उतराचेर भावार्थ दवरता तेन्नाच की आमकां सगळें बरें देवाचें जें जेजून घडलां खुर्सार तें आमकां फावो जाता. भाव भयणीनो, आमी आयज ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करुया. बारीक चिंतून आमी पवित्र आत्म्यांक आमी मागणें करुया आनी विचारया, पवित्र आत्म्या, म्हाका ह्या उतराची सजमणी दी. इतलीं वर्सां हांव हें कोत्तां तें कोत्तां आनी हांव मागतां, देवा कित्याक म्हाका बेसांवांनी भरनाय? कित्याक म्हाका बरें जायना म्हज्या जिवितांत? कित्याक ती पिकोवणी जायना? कित्याक हें बरें जायना? कित्याक म्हज्या भुरग्यांक बेसांव मेळना? आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमचें
चिंतप फाल्स आसा की आमी कितें करूंक जाय देवा कडसून मेळपाक तेन्ना की आमकां देवाचें कसलेंच मेळचें ना. पूण जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता त्या खुर्सार जेजू उमखलो तेन्ना सगळें सोंपलें त्या उतराचेर आमी आमी नियाल कोत्ता आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी भावार्थान ते आमच्या जिवितान हाडटा तेन्नाच की सगळें देवाचें आमकां फावो जाता. आयज खेरीत भाशेन आमी ह्या उतराचेर नियाळ करुया आनी आयजथान आमी आमचो विस्वास आमचो भावार्थ जेजूचेर तेच्या उतराचेर धरून सगळें बरें ह्या जिवितान आमकां घडोवन हाडुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव एक एकदम बरो दीस आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलों. गॉड ब्लेस यू ऑल.